नमस्कार. आम्ही आज महालक्ष्मीच्या स्थळान आसा. आज बांदोड्या आमच्या ह्या वाठारांत आम आदमीचे काही लोक हांगा मोर्चा घेवन येयले. आमी ते निशेध करता तेंचे, कारण तेणी पळय जो मोर्चा हाडला तो टोटली इनलिगल. कारण हे एक आमच्या आमदाराचें घर आनी तेजी फॅमिली आसा, घरान बाकी बरे वायट कितें लोक आसतात आनी तेंचे घरा कडेन पर्यंत मोर्चा हाडप हे कितें पत योग्य हे पळय पार्टी आम आदमी पार्टी जाणून घेवंक जाय. कारण पणजे ह्या वाठारांत तेंची ऑफिसां आसात, तेंचे सेक्रेटरीएटान वचोंक शकताले, थंय हे मोर्चे व्हरोंक शकताले, पूण ते आयज आमच्या आमदाराचे हांगा हाडप हे आमकां दिसलें ना. म्हणून आमी सगळे पंच सरपंच हांगा जमलेले आसात, जेणे करून आमी त्या लोकांचे निश्चित करतात. अशी गोश्टी हेजे फुडें आमी खपोवन घेवचे ना. कारण आमच्या वाठारांत आमच्या आमदाराचेर कितें तरी उलयता जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना कशें, ते खातीर आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. जे आयज कालूच आमी हेजो सीएमाचो स्टेटमेंट आयकला, त्या प्रमाणे त्याने म्हटलं की हे तात्पुरते सद्याक बंद कर म्हणून. जेन्ना सीएम सांगता की स्मार्ट मिटर हे सद्याक बंद दवर म्हणून, जाल्यार हे आयज हांगा मोर्चे घेवन येवपाचें कारण कितें? खंय तरी राजकीय राजकारणाची गोश्टी हांगा एक घडोवपाक सोदता. ही सिजनेबल अळमी. कारण मडकय वाठारांत तेंचे कांयच साधन ना. कारण आम आदमीचें कांयच अस्तित्व आमच्या मतदारसंघांत ना. पूण तांकां खंय तरी एक पॉलिटिकल इश्यू करपाक जाय म्हणून ते आयज हांगा येयल्ले आसा. आमी हे सगळे आयज हे पत्रकाराच्या थ्रू आमी तेंचे निशेध करता. त्यांच्या घरा येवपाचें कारण इतलेंच आशिल्लें खंय की मिनिस्टराच्या घराक स्मार्ट मिटर बसयला काय कितें हें पळोवपा खातीर ते येयल्ले खंय. आतां म्हाका सांग, तेंचे घरा कडेन स्मार्ट मिटर बसयला काय ना ह्या हांगा येवन विचारचे पेक्षा तें डिपार्टमेंटान आमच्या फोंडा डिपार्टमेंटान वचून विचारपाचें मिनिस्टराच्या घरात स्मार्ट मिटर बसयला काय ना तो. हांगा पॅनीक लोक कितले जाता आनी ह्याच गोश्टी लागून हांगा कितें तरी गोश्ट घडलेली जाल्यार हेवूय विचार करपाक जाय. आयज इतले पुलीस प्रोटेक्शन हांगा दवरले आनी अशे अनौतिक गोश्टी हांगा घडलेल्यो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आशिल्लो? हो विचार करात. कोणाच्या घरान ही उठले सुटले ते करूं नाका. क्वेश्चन केला पत्रकारांनी की तांकां इतलेंच जाय आशिल्लें आमच्या आमदाराच्या घरा स्मार्ट मिटर बसयला काय कितें. पूण तुमकां सगळ्या स्टेटमेंट आमदारान दिल्लो आसा मंत्र्यान की स्मार्ट मिटर वचून रेजिडेन्शियलाक आमी बसोवना, कमर्शियलाक बसयलो. ताचो आमच्या आमदाराचो स्टेटमेंट आसा, तो तांकां खबर आसा. दुसरी गोश्ट, काल सीएमान ऑलरेडी स्टेटमेंट काडला आनी तें स्थगीत दवरला. तरी सुद्दां ते रामचंद्रान म्हटलें की तांकां येवपाक कसली गरज. पूण हे इलेक्शन इयर आसा, खंय तरी बोवाळ करपाक जाय आनी हो बोवाळ करपाक लागून ते आज ह्या बांदोड्यान आयिल्ले आसा. पूण तांकां तें खबर ना की तेंच्या मोर्चा पेक्षा मोर्चा म्हणना, एक्चुली ते शिष्टमंडळ तेंच्यांनी जर घेवन आयिल्ले जाल्यार तांकां खरोखरूच एक बरो वालोर मेळटलो आशिल्लो. तेंच्यांनी तो मोर्चा म्हटला, त्या मोर्चे पेक्षा जवळ जवळ आमचे 500 लोक आज कार्यकर्ते हांगा आसा. तेंच्या मोर्चे पेक्षा सकाळच्यान हांगा कार्यकर्ते ते आसा. सो कशें आसता, ह्या गांवचें वातावरण बिगडपाक जायना हे दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांनी समय जो आमचें हें आसा सैम तो सगळें आमी राखलेलो आसा. महिला वर्गूय खूब सकाळच्यान हांगा हजर आशिल्ल्यो, तेंचोय बी हें आसा. आतां स्मार्ट मिटर जावं ह्या इलेक्ट्रिसिटी बिलांचेर हेचेर सविस्तर काल सीएमान कितें सांगपाचें सांगलां आनी आमचे कन्सर्न आमदाराचेय तेणें हें घेतलो की दोगांयचे कन्सर्न जावन तेणें काल तो स्टेटमेंट काडलेलो आसा. सो अशें मोर्चे करप प्रत्येकाच्या गांवांत मतदारसंघांनी येवन बोवाळ करप हो योग्य न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी आमचे आमदार जे कितें कार्य करता हें समस्त गोंयाक खबर आसा. आज अंडरग्रावंड केबलींग कोणी केली इतली वर्सां? खूब जाण सांगता की आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें काम केलें म्हणून. हांव नांव घेवपाक वचना, तुमी कालूच जाणा आसतले. पूण अंडरग्रावंड केबलींग जे एंटायर गोवा मडकय न्ही एंटायर गोवान केल्लें आसा हेचेर खंय तरी तेंच्या लोकांनी नोंद घेवपाक जाय. अशें आमच्या मतदारसंघांनी येवन अशें काही पक्षांनी हें करचें न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पूर्ण निषेध आहा. सामको पूर्ण निषेध आसा. सामको गणपती दोघी आमचे आंगणात जेवलेले आणि खरेंच आज कितें जालां तेतून काही लोक जे आशिल्ले आयकल्या त्या प्रमाणान उदकाची सुद्दां बिलां घेवन येयल्ले. मोर्चा आशिल्लो मिटर लागून, म्हणून ती काही लोकांक खबरूच ना बाबा ते कसलो मोर्चो तो. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदतां, पंजाब आनी दिल्ली जे दोन्ही स्टेटीन हे स्मार्ट मिटर बसयल्ले आसा ते सरकार पयलीं कोणाचो आतां आसा आनी आशिल्लो कोणाचो.
हो तेणीन पळोवपाक जाय दोनूय स्टेटी आम आदमी पार्टीचे सरकार आशिल्लो थंय जर मिटर चलता जाल्यार गोंयांत ल्हानसो प्रश्न नमस्कार. इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो बांदोडा जो वाठार आसा किंवा आमच्या आमदाराचे आनी मिनिस्टराचे जे घर आसा वो हांगा आतां तुमी पळयता हो शांतीप्रिय आनी थंड असो वाठार आसा. जशें रामचंद्रान म्हणलां की मोर्चा हो घरांचेर हाडचो न्ही. हे आमी खरेंच जो निशेध म्हणलो तो खरेंच आमचो वैयक्तीक सामको रागिश्ट हेतून प्रमाणे आमी हेजो निशेध करता. आमचो आमदार कितें काम करता, मिनिस्टर आमचो कितें काम करता सर्वश्रुत सगळ्या गोंयाक खबर आसा. अशे गोष्टी ज्यो आसता ज्यो कितें हांव म्हणटा की ज्यो टॅक्निकल गोष्टी ज्यो खंयचे सायन करता बाबा हे स्मार्ट मिटर ह्यो गोष्टी पणजे जाता ह्यो बांदोड्या हांगा घरा कडेन सायन जायना आनी घरा कडेन ह्यो गोष्टी हाडप न्ही. प्रत्येकाची फॅमिली आसता सगळें आसता. लॉ अँड ऑर्डर क्वेश्चन आसता तेन्ना अशें मोर्चा हाडप हे सामकें हांव म्हणटा हेजो आमी सगळे मनांतल्यान निशेध करता. ह्यो गोष्टी घडपाक जायना. साहेबाचें कार्य हे सगळ्या फूल गोंयाक खबर आसा. स्मार्ट मिटराचेर हेजेर सगळ्यांनी तुमचे कडेन उलोवन दाखयल्लें आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमी सगळे जे तेजे कार्यकर्ते आसा आमी ताचे बरोबर सामके उबे आसा. आतांय सांगता आमकां जाय जाल्यार त्या स्थानार वचपाक मेळटालें बट आमी संयम बाळगला. आमी ह्या जाग्यार आसा, आमी ह्या महालक्ष्मीच्या थळान आसा. आमकां सांगलें की संयम बाळगा ताका लागून आमी थंय वचूना. आमकां पत्रकारांनी विचारलेलें त्याच्या खातीर आमी हे हांगा तुमकां सांगता की हो मोर्चा हाडयलो जाल्यार आमकां थंय वचपाक मोठें कांय नाशिल्लें बट आमकां हांगा कसलोच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करपाचो नाशिल्लो. हांव मागता जी आम आदमी पार्टी आसा ते आतां म्हणलां की अळमी कशी आतां भायर सरता मडकय मतदारसंघात ताचें कसलीच अस्तित्व ना. अशा ह्या पार्टी जे कोण कोण आतां वयर सरता हे पॉलिटिकल हेजो हे तेणी हे करचो न्ही. आनी ही गोष्ट जी आसा जशें म्हणलां शिष्टमंडळ किंवा टॅक्निकली जावं तुमचें जें कितें आसा त्या प्रमाणे ती गोष्ट तुमी सोडोवची आनी त्या प्रमाणे त्या गोष्टीचो सोक्षमोक्ष लावचो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.